हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. आनी की हांवें उलोवची गरज आसा काय? गिदेयोन, बाराक, सामसांव, जेफ्ता, दावीद, सामुएल आनी तशेंच प्रवाद्या विशांत सांगोंक सुरू केल्यार म्हाका वेळ पावचो ना. तांणी सक्त्यांनी भावार्था वरवीं राज्यां जिखून घेतलीं, नीत चलयली, देवाच्यो बासावण्यो जोडून घेतल्यो, शिवांचीं तोंडां बांदलीं, पेटोवन विस्तारलोलो उजो पालवायलो, तालवारींची धार सुकयली, अस्कत आसले ते शक्तिवंत जाले, झुजांत पराक्रम दाखयलें आनी परदेशांच्यो फौजी तांणी पाडाव केल्यो. बायलांक घोव जिवंत जावन फाटीं मेळ्ळे, हेर थोड्यांनी उत्तम जिवंतपण लाभतलें म्हणल्या भरवशान सुडका इन्कार केली आनी कश्ट दग्ध सोसूंक ते तयार जाले. हेरांनी खेपडायो सोंसल्यो, जेरबादांचे मार केले आनी खोड्यां सांकलींनी फोडून बंदखण भोगली. थोड्यांक फातरायलें, करवंतान चिरलें आनी तालवारीन कातरलें. बोकड्यांची आनी बोकड्यांची सामडी पांगरून ते देशांतर भोंवले. ते लाचार जाले, अडचले आनी दगदनेक भले जाले. तसल्यांक हो संवसारच ना फावो जालो. अरण्यांनी, दोंगरांनी, धोलींनी आनी धरणी पोंदल्या माथ्यांनी जियेवन तांणी दीस काडले. हांणी सोमेस्तांनी आपल्या भावार्था वरवीं देवातावन केदी वर्ती शिफारस जोडली ना, तरी देवान बासायल्लें तांकां मेळ्ळें ना. कित्याक देवान आनीक चड बरी मांडावळ जारयेक हाडूंक चिंतलें. हे मांडावळेंत आमकां एक स्थान ताणें दिलें. अशें आमचे विणे तांकां संपूर्ण करूंक ताका नाका आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यान धैर्य घेया. मनशांच्या मान्यांतावन तांकां पयस दवरच्याक तुज्या गोपांत तांकां लिपोवन आसरो दिताय. झगडून पडतल्या जिबांतावन तांकां पयस दवरच्याक तुज्या तंबांत तांकां राखण दिताय. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यान धैर्य घेया. सदैव जावं सर्वेस्पर, कित्याक हांव अडचणेंत आसतना आपल्या मोगाची विस्मितां ताणें म्हाका दाखयल्यांत. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यान धैर्य घेया. म्हज्या आकांतांत हांवें म्हणलें, तुजे नदरे मुखलो म्हाका भायर घाला, पूण हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना म्हजी विनंती तुवें आयकली. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यान धैर्य घेया. सर्वेस्पराचो मोग खरा तुमी सोमेस्त ताच्या भक्तिवंतान. आपल्या विश्वासी साकरांक सर्वेस्पर राखता, पूण गर्वान चलतल्यांक भरपूर मापान फारीक करतलो. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यान धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यान धैर्य घेया आनी थीर रावा. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यान धैर्य घेया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आनी ताचे शिष्य सरोवराचे पेले थडीक उतरून गेरेसेनांच्या गांवांक येवन पावले. जेजू मोचव्यांतलो देवलो तितलोच देंवसार लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून ताचे मुखार उबो जालो. तो समाधींतच चियेतलो. ताका सांकलीन सयत बांदून घालूंक कोणाचे आनी साय नासलें. साबार फावटी खोड्यांनी
आनी सांकलीने ताका बांदल्यारी सांकली थाने तुटयल्ल्यो आनी खोडे फूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण फावा नातले. दीस रात कळनासतना तो समाधीनी आनी दोंगरांनी भोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतलो. पयस थावन येताल्या जेजूक पळयताच तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हणालो, म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय? जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता, म्हाका तूं दगदी नाका म्हणून देवाचे नांवी तुजे लागीं हांव परततां. कित्याक भायर सर ह्या मनशा थावन ये अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फर्मायिल्लें. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसाव. त्या गांवांत थावन तांकां भायर धांवडायनाये म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. थंयच लागसार दुकराचो व्हड एक हिंड दोंगरा कडशार सरोन आसलो. देवसार जेजू लागीं अशें परते लागले, आमकां त्या दुकरांत थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाताव. जेजून तांकां परवानगी दिली तेदवा ते देवसार त्या मनशा थावन भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले. चडून 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडून उदकांत बुडून नास जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले पळोवन धांवले आनी शहरांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो. ते जेजू सरशी आयले. देवसाराचे सैन लागल्लो मनीस आतां न्हेसून भी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलोलो ताका तांणी देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी खुद्द पळयल्ल्यानी देवसार लागल्ल्याक घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोडून वचा जाय म्हूण ताचे लागीं लोकान उपकार मागलो. जेजू मचव्यार सरतना देवसार लागल्लो मनीस ताचे सांगाता येता म्हणून परते लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बागार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारान थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्ले सकड देकापोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले समेस्त विस्मित जाले. देवाचे उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्ता.